मागीर सगळे बारीक घडला पळय हां बसला बी मागीर करतात की सर सगळ्यांक येवकार. पयले सुवातेर आदल्यो गोवा प्रदेशात आपले अध्यक्ष काँग्रेस कमिटीच्यो लेट श्रीमती आयरीन बारोस यांचे काल निधन जाल्ले आनीक ताच्या आत्म्याक शांती मागून एक दोन उतरां हांव तुमचे मुखार दवरतां. हो म्हयनो जो आसा तो श्रावण म्हयनो. श्रावण म्हयन्यान चडशे आपलो क्लिनिंग प्रोसेस स्वताचो हो चालू दवरता. सगळ्यांकच संदी मेळटा ती एक पर्टिक्युलर धर्माचे अशें कांय ना तितून. जरी एका धर्माचे लोक पाळटा बरेचशे आमचे सारके सुद्दां इन्फ्लुएन्स जाता ताचेर आनी वायस वर्सा. केन्ना रमजान जाता केन्ना लेंट सिजन येता ह्यो कांय गोश्टी बऱ्यो आसा शुद्धीकरण करपाक. पण शेवटाचे कांय म्हयने जे आसतना सरकार मात आपले ओन शुद्धीकरण करपाचें पळयना. गोंयचो सरकार हें हांव कित्याक सांगता. एक गंभीर असो इश्यू विशय आज चड करून युथाचे मुखार आसा. म्हजे उजव्यान आसा नौशाद नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडिया गोवा युनिट. म्हज्या दाव्यान आसा जोयल अंद्रन ह्या शारांतलो एक कावन्सिलर आनीक यूथ. हो युथाचो इश्यू कितें. काल तुमी कांय बातम्यो पळयल्या आसतल्यो सोशल मिडियाचेर चड करून व्हायरल जाल्ल्यो की गोंयचो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर आवेडे केपें आमच्या त्या वाठारान आमच्या सायडीच्या थंय गेल्लो तो. आनी थंय गेल्लो आसतना तो म्हणटा की जॉब्स आमदार विकता. आपूण विकिना म्हणटा तो बरें आसा. तो एकटो विकिना आसतलो. पण जेन्ना एक सरकाराचो इम्पॉर्टंट असो मिनिस्टर पब्लिके मदीं असो सांगता की MLA जॉब विकता म्हणून एक्शन सुद्दां अशें करून दाखयता तो हेचो अर्थ कितें. आज लार्ज स्केल रिक्रुटमेंट चल्ल्या सारको तरी दिसता. म्हजे कडेन काल कुंकळे एक भुरगो आयलो 6 एप्लिकेशनां घेवन. उदाहरण एक LDC जर पोस्ट आसा 6 वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी हो पोस्ट तो एप्लाय करता. सो मल्टिपल टायम्स 6 फावटी तो अप्लाय करता म्हणटकीच 6 फॉर्मां घेता. 6 ट्रिपी मारता ते फॉर्म भितर घालपाक. 6 परीक्षा तो दितलो. 6 इंटरव्यू तो अपियर जातलो. अशें करून लोकांचे भुरग्यांचे तशेंच पेरंट्सांचे हाल करून उडयल्या. आनी एका काळार स्टाफ सिलेक्शन कमिशन म्हणून ह्याच सरकारान स्थापन केल्ले. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आमचे सांगता ते आनी चड करून भुरग्यांनी हाचेर लक्ष घालपाक जाय. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन म्हणल्यार एक संस्था, एक सिंगल संस्था जशी सेंट्रल गव्हर्नमेंटान आसा तशी एक सिंगल संस्था जातूंतल्यान जशे गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशन आसा तशें गोवा स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशनूय केल्ले ग्रुप C आनी ग्रुप D पोस्ट रिक्रूट करपाक. ह्या फटिंगांनी गेल्ले असेंब्ली हितून एमेंडमेंट हाडून 1.5 दिसाच्यो असेंब्ली जाता तितून कांय कितें घडटा तें कळत ना. एमेंडमेंट हाडून ह्या स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक एक सेडेटिव्ह म्हणजे न्हिदेच्यो गुळयो दितात ते भशेन गुळी दिवन कांपोज बी घेता ते भशेन हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ताणें स्लिपींग मोडान घातला. आनी आतां हे मल्टिपल डिपार्टमेंटांनी रिक्रुटमेंट लोकांक फेस करचें पडटा. कित्याक म्हणून हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन केल्लें हे सांगप चड म्हत्वाचें. कित्याक जेनिफा पिंटो वर्सीस स्टेट ऑफ गोवा रीट पिटिशन नंबर 638 ऑफ 2020 तशेंच प्राज्ञा गांवकर आनी तृप्ती परब रीट पिटिशन नंबर 664 ऑफ 2020 हे कांय लोक विसरले आसतले
आम्ही विसरूंक ना. या जजमेंटांतल्यान 32 भुरग्यांच्या फुडाराची वाट लायली ह्या सरकारान. जे 32 भुरगे कामाक लागिल्ले आणि 5 वर्सां ते नोकरेक आसले, त्यांचो कांयच गुन्यांव नासतना सरकार कारणीभूत हाका, तांचो कांयच गुन्यांव नासतना ह्या जजमेंटान तांकां भायर उडयले. जेन्ना सुप्रीम कोर्टान दाव मांडलो तेन्ना सुप्रीम कोर्टान एका वाक्यान हे अपील फेटाळून उडयले. एकाच वाक्यान, स्पेशल लीव पिटिशन इज डिसमिस्ड. आणि शेवटी ह्या भुरग्यांक घरा वयचे पडले. ह्या परिस्थितीन आज पर्यंत सरकारान ह्यो कोण रिस्पॉन्सिबल आसा तांचेर एक्शन घेतला अशें दिसना. एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा दीज आर व्हेरी सॅक्रोसेंट मॅटर्स. कित्याक कॉन्स्टिट्युशनान तशें बरयल्लें आसा. आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्युशन म्हणटा की सगळ्यांक बरोबरी मेळपाक जाय. आणि हे जे मिनिस्टर आणि हे जे ऑफिसर जे इन्वॉल्ड आसा, जाणे ओथ घेतिल्लो आसा, ओथ टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्युशन, ह्या कॉन्स्टिट्युशनाचें वायलेशन करून ह्या 32 भुरग्यांचो फुडार पिड्ड्यार केलो अशें म्हणपाक हरकत ना. तर ह्या मजगतीन जेन्ना अशें जजमेंट येता सरकाराचेर आणि हो रश ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रश इन एम्प्लॉयमेंट जशें सरकारान आसता, रश ऑफ एक्सपेंडिचर मार्च लागीं पावलो फायनान्शियल इयराचो, तेन्ना सरकारांतले जे अधिकारी आसता ते एक्सपेंडिचर करपाक धांवपळ करता. कित्याक तितल्या काळा भितर कितले पयशे एक्सपेंडिचर करता तितले फायदोय आसता कोणाक. ह्या पद्दतीन आता रश ऑफ एम्प्लॉयमेंट हातून जेनेवा पिंटो जजमेंट जर पळयलो, आणि हेड्स ऑफ टू दीस 3 लेडीज, 3 गर्ल्स, ह्यो 3 महिला हायकोर्टान वचून त्यांनी न्याय मागून घेतलो. खरेंच तांकां सल्यूट मारपाचो वेळ. अशी परिस्थिती आता ह्या काळार जावंक जायना. कित्याक मल्टिपल म्हणजे हंड्रेड्स ऑफ वेकन्सीज, ते 10,000 म्हणटात, अजून 10,000चो आंकडो पावना. आमी ताचेर लक्ष दवरता. बट इतल्यो जर वेकन्सीज एकाच टायमार लास्टाक भरता, व्हॉट इज द मिनींग ऑफ दीस? अर्थ कितें ताचो? म्हणजे तुम्ही 5 वर्सां विदाउट दीस स्टाफ स्ट्रेंथ तुम्ही काम केलें, आणि आता तुमकां घरा धाडपाचो जेन्ना लोकांचो वेळ आयला तेन्ना तुम्ही अशें भरत्यो करूंक सोदता. आय एम नॉट अगेन्स्ट द एम्प्लॉयमेंट, आय एम अगेन्स्ट द फिक्सेशन इन द एम्प्लॉयमेंट, जशें जेनेवा पिंटो जजमेंटान दाखयल्लें आसा. सो व्हॉट इज द कॉशन that I am trying to tell that should be exercised? चड करून हांव ऑफिसरांक एक विनंती करता, सरकारान जे आसा खुबशे म्हणजे कलिगूय आसा थंय, ह्या शेवटच्या काळान कांय म्हयने आसतना तुम्ही अननेसेसरी ह्या सरकाराचो प्रेशर घेवन तुमच्या ओन करियराची वाट लावपाक पळयनाका. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जें घडलां ताचेर अजून पर्यंत निलेश काब्राल, जाका डिबेट करपाची खूब संवय आसा, ताणें अजून हाचेर कांयच प्रतिक्रिया व्यक्त केल्ली म्हाका जाल्यार मेळोंक ना. केल्ली आसा जाल्यार आय विल टेक माय वर्ड्स बॅक, पण अजून पर्यंत कांय मेळोंक ना. कित्याक जजमेंटान जी वाक्यां पळय यूज केल्या, जे स्ट्रिक्चर्स पास केल्या, ते जर पळयशी कांय वर्सां फाटीं जर हो कावज घडलो जाल्यार कितलेच जाण घरा बसपाचे. आज सरकाराक ताची कांय जाणीव ना. कॉन्स्टिट्युशन वायलेट केल्यार चलता. हजारांनी भुरगे त्या रिक्रुटमेंटान, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स रिक्रुटमेंटान हे जे भायर उडयल्या 32 भुरग्यांक, ते 9,000 एप्लिकेशनां आयिल्ली. सो यू कॅन इमॅजिन द रेशियो. एका पोस्टाक कितली एप्लिकेशनां येता. आणि आता जर तुम्ही 10,000च्यो खबरो सांगता, कितल्या हजारांनी लाखांनी एप्लिकेशनां येतली. ते इतल्याशा म्हयन्या भितर, उरिल्ल्या म्हयन्या भितर प्रोसेस जातली की काय? आणि इंटरव्यू घेऊन तुम्ही फेअर अँड जस्ट प्रोसेस, म्हणजे सगळ्यांक समाधान करपाचो प्रोसेस तुम्ही फॉलो करूंक शकतले काय? हो आज गोंयच्या लोकां मुखार प्रश्न आसा. आणि चड करून युवा पिळगी जी आसा, यूथ, ताणें हाची जाणीव घेवपाक जाय. आणि म्हजी आनीक एक विनंती, लॉ डिपार्टमेंट, लॉ आमच्यो कॉलेजी ज्यो आसा 2 गोंया भितर, एक मडगांवां आसा आनी एक पणजी आसा, कार्य लॉ कॉलेज आनी सालगांवकर लॉ कॉलेज. हातूंतले खरें म्हणजे फॅकल्टीज बी आसा, ताणें हाजेर, ह्या जजमेंटाचेर एनालिसीस करपाक जाय. आनी पर्टिक्युलरली जेन्ना कॉन्स्टिट्युशन शिकयता आनी आर्टिकल 16चेर जेन्ना शिकोवपाची वेळ येता, तेन्ना हो जेनेवा पिंटो
प्रज्ञा गांवकर आणि तृप्ती परब हो जजमेंट दाखोवन भुरग्यांक एनालिसीस करपाक एक केस स्टडी म्हणून दिवपाक जाय. सरकारां कशी कोर्टाक बिटाक अशें धांवळून म्हणजे कांयच किंमतच दिना अशी परिस्थिती शिकोवपाक जाय. कित्याक प्रॅक्टिकल शिकयल्या उपरांतूच ते तांच्या लक्षांनी वयतले, भुरग्यांकूय ताचे बरें समज येतलो आनी फुडाराक तरी अशें जावं नये अशें कितें तरी कोण तरी काळजी घेतलो. इतलें सांगून हांव एकच मागणी करता की हो रिक्रुटमेंट जेन्ना करता सरकार इतले मोठे संख्येन, ह्या टायमार आतां डेली वेजर्स खूब हजारांनी, फॉर एक्झाम्पल आमचे ओन कुंकळे म्युनिसिपालिटीन सालसेटीन 60 तरी लोक 18 ते 20 वर्सां काम केल्ले डेली वेजेसाचेर आसा. 60 तरी म्हणजे ते एसेन्शियल लोक, अशेंय न्ही की तांकां फाल्यां काडून उडोवंक शकता. एसेन्शियल काम हँडल करपी कुंकळे म्युनिसिपालिटीन नियरली 60 लोक आसा. आता 13 जर म्युनिसिपालिटी धरल्यो जाल्यार कितल्यो आसतल्यो आज म्हाका खबर ना. तशेंच बाकी हेर खात्यांनी सुद्दां खूब वर्सांचे वर्सां काडटा. तेंचे फॅमिलीचें लायफ कितें, तांचें लायफ कितें, तांचो फुडार कितें, ताचेर सरकारान अजून येवजूंक ना. सरकार ह्या सायडीन न्यू भरत्यो करूंक पळयता आनी डेप्युटी सीएमान म्हटलां ते भाशेन हे सगळे पयशे घेवन कामां करता. म्हणून जे एप्लाय करता ताणें मातशें वॉच दवरचो. हे आमची यूथ जे आसा तांकां आज मुद्दम हांवें हांगा हाडल्या की कोणाची जर तक्रार आसत जाल्यार तांचे कडेन धाडची, तुमी इवन कॉन्फिडन्सान धाडची. कित्याक एक उदाहरण म्हजे कडेन कालच पावलां. ईडीसीन हांगा पणजे भितर ईडीसीन एक ड्रायव्हराचें प्रकरण आयलां की तो ड्रायव्हर परिक्षे सुद्दां बसंक ना आनी ताका चड करून एम्प्लॉयमेंट मेळपाची शक्यता आसा म्हणून. ताजेर फूल फॅक्ट्स म्हाका मेळोंक ना, मेळ्ळ्या उपरांत हांव काडटलो ते भायर. पूण हे सगळें उदाहरणां कित्याक दिता, कित्याक देर इज अ क्लाउड ऑफ सस्पिशन ऑन दीस फूल एम्प्लॉयमेंट रश दॅट इज टेकिंग प्लेस. कितें क्वेश्चन आसल्यार तुमी विचारता. एक दुसरें कॅझिनो जे सगळें चालू जालां करपाचें, पहिले ह्या टॉपिकाचेर हेजेर कितें आसलें. एनवीस बाब हे जे बाबून म्हटला पळय पयशे दिवन करता आतां हे जे सिरियस चार्जीस न्हय एक्चुअली. तेच म्हणटा हांव, फाल्यां जर व्हेरी व्हेरी सिरियस मॅटर. तुम्ही सुप्रीम कोर्टाचे सुद्दां जजमेंट पळयशी आनी म्हणून हांवें एक स्पेसिफीक उदाहरण कित्याक दिलां. हो जेनिफा पिंटो आनी तृप्ती परब प्रज्ञा गांवकर जजमेंट जो आयिल्लो तातूंत जर तुमी वाचशात की आतां टायम ना. ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांत इतले बारीकसाणेन तुमकां दाखोवपाक टायम ना. म्हजे कडेन पळय ताशारे उडल्या पळय सरकाराचेर ते आनी कोणें जाल्यार ते नाक आपले सकल मारपाची इतली पाळी येतली आसली. बरो जर ऑफिसर आसले जाल्यार आज कोण तरी जबाबदार आसा ताका. इट्स अ सिरियस मॅटर. पळय 32 लोकांक तुमी काडून उडयले 5 वर्सांनी. फुडें कितें जातलें कोण जाणा. आनी जेन्ना डेप्युटी सीएम खूब म्हणटा की बाबा पयशे घेता, दीस इज अ व्हेरी सिरियस एलिगेशन. हाजी सो मोठो कॉग्निजन्स लोक आयुक्तान तरी घेवपाक जाय. जरी तांचे मातशे तुतलस करून उडयला लोक आयुक्त, तरी सुद्दां आमकां हे तांचे फुड्यान सो मोठो घेना जाल्यार मांडचें पडटलें. हे मांडपाची एक जबाबदारी हांव घेता आज तुमकां सांगता. कित्याक ताणें जो स्टेटमेंट केला तो रिस्पॉन्सिबल मनीस तो, ताका डेप्युटी सीएम म्हणून नेमला. ताणें कॉन्स्टिट्युशनाचेर ओथ घेतला आनी तो जेन्ना म्हणटा अशें हात हालोवन की बाकीचे MLA सारके आपूण पयशे घेना, बरी बाब आसा तूं पयशे घेना, व्हेरी गुड. पूण दुसरे कोण घेता ते तरी सांग मरे. येदो व्हडलो रिक्रुटमेंट चलता, कितें फुडार ह्या भुरग्यांचो कोणाक तुमी फिक्स करून दवरल्या हितून ऑलरेडी जॉब्स येवपाक. आनी हो इलेक्शन स्टंट म्हणून तुमी शेवटाकच कित्याक येता हें करपाक. हांव म्हणटा हे 5 वर्सांनी तुमी डिस्ट्रिब्यूट कित्याक करूंक ना. जेन्ना जश्यो जश्यो वेकन्सीज अरायज जाल्यो कित्याक म्हणून रावले. आनी स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक तुमी कित्याक स्लिपींग मोडान घालून दवरल्या. केन्ना दाखोवपाचें तांकां, केन्ना यूज करपाचें. सगळें भरून काडल्या उपरांत स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जाय पडटलें. हो विचार करपा सारको हें आसा, इश्यू आसा. आयज लेटर्स दिले कॉम्पिटिशन ग्राउंडाचेर कोणाकोण, तेन्ना सीएमान म्हटल्यार की अशे कोण पयशे बी घेयना. वेरेज डेप्युटी सीएमाचे कालचे स्टेटमेंट. सो कशें पळयतात तुमी. हो गव्हर्मेंट इज फूल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन्स. ओके, दाव्या हाताक कितें करता ते उजव्या हाताक खबर आसना. आनीक म्हणून आमी हालीं हेल्थ क्रायसीस ज्यो पळयल्यो गोंया भितर, मूस मेल्या सारके आमचे गोंयचे लोक मेल्ले आसा. दॅट इज बिकॉज देर इज दीस गव्हर्मेंट इज फूल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. तांच्या आपसान ते बरें बसना. नाजाल्यार इतलो जाहीर स्टेटमेंट तो घरान करूंक ना. डेप्युटी सीएमान आपल्या घरान करूंक ना स्टेटमेंट. तो काल कितलो सोशल मिडियाचेर चल्ला, खूब तुमच्या चॅनलांनी सुद्दां दाखयला. इट इज रियली शेमफूल. म्हणून हांव आज मुद्दम हांगा आयलां हें सांगपाक गोंयच्या लोकांक, गोंयच्या भुरग्यांक की हो जो रिक्रुटमेंट चल्ला दॅट इज सस्पेक्ट.
देर इज एन एअर ऑफ सस्पेशन ओवर दीस. म्हणून तुम्ही मातशे दक्षता कॉशन सगळें पळोवपाक जाय. कितेंय जर तुमकां दिसता जाल्यार आमचे यूथ जे आसा ह्या पार्टीन तांकां तुमी कळोवचें. आमी कशे भशेन कितें हँडल करूंक जाता तें पयलीं आमचो वॉच आसतलोच. तुमकां इलेक्शन स्टंट दिसता डेफिनेटली इलेक्शन मुखार आयला म्हणटकीर जें सगळें हें जाता. दीस इज टोटली रिडिक्युलस जें चल्लां तें. आमी म्हणटा इलेक्शनां येतली इलेक्शनां वयतली पूण अशें करपाक जायना. यू कॅनॉट प्ले विथ द लायव्स ऑफ द यूथ ऑफ दी स्टेट. अरे तो तांचो फुडार. आज हो आमचो कांय प्रश्न उडोवंक ना हांगा. हांचो हो प्रश्न हांचो. तांच्या फुडारा कडेन तुमी पळोवपाक जाय. आनी कॉन्स्टिट्युशन तुम्ही सारकें ब्लेटंट वायलेशन केला ते जजमेंटान सांगला. म्हणून हांव परत परत म्हणटा हो जजमेंट काडचो. हो जजमेंट लोकांनी काडचो. लॉ फॅकल्टीन जे आसा ते भुरग्यांक सुद्दां शिकोवचो हो जजमेंट जेन्ना आर्टिकल 16 उलयता तेन्ना. आनी लोकांक कळोवचें हो सरकार कितलो फुटींग तो वेन इट कम्स टू पब्लीक एम्प्लॉयमेंट. ते कॅझिनोचे जे तुमी सांगता कॅझिनोचे ओपन्स आनी दुसरे पब्लीक प्लेसीस आनी जशे चर्चीचे अजुनूय रिस्ट्रिक्शन काडूंक ना तर तुमकां कितें सांगूंक हो इश्यू सोंपलो. कितें म्हणटा तें चर्चीस ओपन करूंक ना. बाकी सगळें ओपन जालां. हांवें ती कितें आसा हांव नकळो हे सरकारान कोण विचार करता तो हू इज द थिंकींग पर्सन इन दीस. म्हणजे कित्याक बार्रां ओपन जालीं रेस्टॉरंट्स ओपन जालीं खूब आतां मोठे संख्येन ट्युरिस्ट दिसता चिक्कार भरलेले दिसता. आनी रिलिजियस प्लेसीस ओपन कित्याक करूंक ना. एक चर्चीचोच प्रश्न ना. येस चर्चीन कम्युनिटी वर्शीप जाता. सगळे एकठांय येतात मंदिरां जावं मस्जिदां सगळीं. म्हाका जाल्यार कांय लॉजीक दिसना. इतलें हें सगळें उक्तें करून सगळो ट्रान्सपोर्ट ओपन करून ऑफिसीस ओपन करून चर्चीज म्हणा दुसऱ्या प्लेसीस ऑफ वर्शीप कित्याक बंद दवरल्या त्यो. कजिनो बंद दवरल्या आय कॅन अंडरस्टँड. कित्याक जो बिहेवियरल पॅटर्न आसता कजिनोचेर तो वेगळो आसता. ताजेर कंट्रोल आसना. वेरएज चर्चीज बी आसा ताजेर कंट्रोल घालून म्हाका दिसता इट इज टू बी ओपन. अदरवायज दे मे बी थिंकींग कजिनोज आनी चर्चीज फॉल इन वन कॅटेगरी अशें तांकां दिसता आसतलें. म्हणून हांव म्हणटा की देर इज नो थिंकींग इन दीस गव्हर्नन्स सिस्टम दॅट इज प्रेझेंटली फॉलोड. इट इज अ सॅड स्टेट ऑफ अफेअर्स. खरें म्हणजे सीएमाची बरी इंटेन्शन असल्यावर सुद्धा इट इज नॉट ट्रान्सलेटेड इन टू एक्शन ऑन द ग्राउंड. देर इज लार्ज स्केल सबोटाज. जसे हो मिनिस्टर काल सांगता की एम्प्लॉयमेंटान बाकीचे MLA पयशे घेतात. इट इज लायक दीस. सो ओपन जावपाक जाय. कित्याक एज अ फॉलोवर ऑफ एज अ चर्च गोवर म्हज्यान सांगूंक जाता की कांय सेरेमनीज ज्यो आसा फॉर एक्झाम्पल दे कॅनॉट बी स्टॉप. ओके जो कम्युनियन म्हणून आसता तुका खबर आसतली क्रिज्म दिता तो पळय कन्फर्मेशन म्हणटा ते दीस कॅनॉट बी स्टॉप. ते कित्याक फुडाराक मागीर लग्न जाता तेन्ना प्रॉब्लेम जाता ती. सो ह्यो आतां खूब आतां 2 वर्सां ऑलमोस्ट हें बंद आसा सगळें क्रिज्म बी दिवपाचें. सो म्हाका दिसता सरकारान हें जाता तितले बेगीन सुटावे करपाक जाय. कितें तरी एक रेस्ट्रिक्शन घालून लोकांक थंय ते असेंब्ली जावपाक दिवपाक जाय. कित्याक हेंच्यो BJPच्यो मिटिंग्यो जाता तेन्ना हें काय लागना काय कितें. सो अशें ड्युअल अप्रोच आसपाक जायना.